हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत गायचो देव आसा आनी तो आमचे भितर कार्य करता. तेचें कार्य सोबीत गायचें आसा आनी तें कार्य आमचे भितर पुरे आसा. आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिन वासूया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती आनी आराधना करूंक तो सोबीत आसा, तो मोगाळ आसा आनी ताचे थाय खुशालकाय आसा. मोगाच्या भाव भयणान, ताचे थाय खुशालकाय आसा, ताचे थाय संतोष आसा, ताचे थाय शांती आसा. देखून फिलिपांक चीट अध्याय 4 आनी 4 ओळ आमकां कितें सांगता. फिलिपकारांक पावलुची चीट अध्याय 4 आनी 4 ओळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4. सोमिया थाय सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता खुशाल रावात. देखून आमी आमच्या सोमिया थाय खुशाल रावंक जाय. मोगाच्या भाव भयण, सोमिया लागीं जी खोशी आसा ती खोशी आमकां संवसारांतली मनशां दिवंक शकना. कित्याक ती खुशालकाय एक डिवायन खुशालकाय, एक सर्गीय खुशालकाय आसा आनी ती फकत आमच्या देवा लागींच आसा. देखून भागेत पावलू म्हणटा फिलिपकारांक, सोमिया थाय खुशाल रावात. आयज आमची खुशालकाय आमचो देव आसा. मोगाच्या भावेन, आयज आमची खुशालकाय आमची गिरेजकाय, आमचे पयशे, आमचे दूड, आमचे घर, आमचे फॅमिली ना, पूण आमची खुशालकाय आमचो देव आसा. आनी देखूनच हेर सगळी खुशालकाय आसा. देखून सोमिया थाय खुशाल रावया, ताचे थाय खुशाल रावया. हर एका दिसा ताचे थाय खुशाल रावचो हर एका दिसा आमी प्रयत्न करुया. ताच्या उतरांनी, ताच्या वाखाणणीन, ताची स्तुती वरवीं खुशाल रावया. हेच ते देवान आमकां दिल्लेली खुशालकाय आसा. कित्याक ही खुशालकाय मोगाच्या भाव भयणांनो केन्नाच संपची ना आनी केन्नाच काबार जावची ना. संवसारीक खुशालकाय ही थोड्या वक्ता पुरती आसता. आयज आसा, परतून ना, परत आसा, परतून ना अशी. पूण स्वर्गांतली खुशालकाय, सोमियाची खुशालकाय ही सासणाची आसा, सासणाची आसा. देखून सोमिया थंय खुशाल रावया. हर एका दिसांतले हर एका तासाक, तासांतले हर एका मिनटाक, हर एका सेकंदाक सोमिया थंय खुशाल रावया. ताका घेवन चलोया. देवाच्या उतरां पासत भुक्योन रावयात. ताची वाखाणणी करुयात. एक जिवी वाखाणी ताका दिवयात. ह्या वेळार आत्म्यान आनी सतान ताका वाखाणुया, ताची आराधना करुया. खुशालकाय एक जिवे गीत आमच्या देवाक भेटवया. मोगाचे एक जिवे गीत, एक जिवी महिमा. ओ कांतेले बाशी कांतेले लिताना सोरातीन तारा बाशेन तेले हे मातारा यालादा. ओ माश्या खामा कोरा किमाते नाशाते मोसातीला बाशाते. ओ बासीरा बातेले नासा तोरांते. ओ थँक यू होली फादर. ओ हालेलुया. Otmia moja gayen kol Kushal kain ullason Moje bitor jieta Mozo diu jibon jisu Otmia moja gayen kol Kushal kain ullason
जियेता म्हजो देव जीवन जेजू केलो म्हजो आत्मा विरून गेलो जीव म्हजो आयलो जेजू देव तारून आपूण म्हजो प्राण जालो आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हास सोड म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू देवा प्रामाणिकपणाने सतान आणि आत्म्यान बजूया मोगाची तानेले म्हजे काळी शीतळ उदकाक रावताले सुके भुंयचेर पडलो पावस काळी जाले दादोशी आत्म्या म्हज्या गायन कुशलकायेन उल्हास सोड म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू जेजू म्हजो देव तारून म्हजे भितर जियेता म्हज्या होड्ड्यान दिगलेले ताचेच काळीज धडधडटा जेजू म्हजो देव तारून म्हजे भितर जियेता म्हज्या होड्ड्यान दिगलेले ताचेच काळीज धडधडटा आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हास सोड म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू ताचे मन म्हज्या मनान म्हजे जिबेर ताचे म्हज्या काळजान ताचो मोग येदे म्हजेर देवलेवा ताचे मन म्हज्या मनान म्हजे जिबेर ताचे म्हज्या काळजान ताचो मोग येदे म्हजेर देवलेवा आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हास सोड
मोजा गायन कर खुशालकायेन उल्हास सोड मोजे भितर जी येता मोजो देव जीवन जेजू आत्म्या मोजा गायन कर खुशालकायेन उल्हास सोड मोजे भितर जी येता मोजो देव जीवन जेजू मोजे भितर जी येता मोजोच देव जीवन जेजू मोजे भितर जी येता मोजो देव जीवन जेजू Andrandrose, Shaklamandrus, Andramandrose. Amen. Praise the Lord. Devak Arga, Devak Tinwas, Siklendra Mahandra Bashi, Izetra Mahandra Bashaka, Chanamandrusi, Izitla Mahandra Bashaka, Devak Arga, Devak Tinwas, Devak Stuti, Devak Mahima, to Mahimin Barlolo Dev, to Ajapaso Dev, Lembra Mantra Saka, O Lembra Mandana Saka. तो हर एका वेळार महिमेन भरतलो आमी तेका वाखाणटा तो महिमेचो सागर जावन आसा तो महिमेचो सागर जावन आसा आमी तेची महिमा परगट्टा लांब रामा देखो सखो न्यामा खेते राबा ओ लेम रामान देखे तोरो बादान थाना खासा या लांब रामान देने खोसान तेरे क्लोर हांत्रा बासे इजे रेबे दाना क्लारासे ओ हालेलुया Thank you Jesus ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता तेचो जिवीत बदलता तो साशणाच्या राज्याचो अधिकारी जाता आमेन प्रेज द लॉर्ड पळय आजच्या देवाचें उतर घेयात पयली तेस्तुलीकरांचें पत्र 3 अवेसर First Tessa chapter 3 verse 30 तेस्तुलीकरांचे पहिले पत्र 3 अवेसर आनी 13वी ओळ देवाचें उतर कितें सांगता तें पळया सगळ्या आपल्या भक्ता बरोबर आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त येता तेन्ना चूक खत नासलेल्या पवित्रपणान आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी उबे रावचे खातीर ताणें तुमची काळजां घट करची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळया प्रेज द लॉर्ड आमचो प्रेज द लॉर्ड स्वामी जेजू ख्रिस्त येता तेन्ना प्रेज द लॉर्ड सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन्ना चूक खत नासलेल्या पवित्रपणान आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी उबे रावचे खातीर तुमची काळजां घट करची प्रेज द लॉर्ड पयले सुवातेचेर आमकां आजुनूय अशें दिसता जेजू संवसारान येयलो जेजू मेलो जेजू जिवन जाला पूण परत येवचो आसा ते इतल्यान येवचो ना प्रेज द लॉर्ड जो तो आपापल्या परेन चलता जो तो आपापल्या कामान बिजी जो तो आपापल्या परेन आपले विचार करून चलतात पूण देवाचें उतर खेरीज भाशेन आमकां स्पश्ट रितीन सांगता स्वामी जेजू ख्रिस्त येवचो आसा ज्या वेळार आमी इगर्जेन परगट करता भावार्थाचो गूट तो म्हटल्यार कितें जावन आसा जेजू मेलो जेजू जिवन जालो
आनी जेजू नव्यान येतलो. कितें म्हणटा? जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो आनी जेजू नव्यान येतलो. ह्यो गूढ भावार्थाचो फकत इगर्जेन परगटुचो ना, पूण ह्यो गूढ भावार्थाचो आख्ख्या संवसाराक परगटचो आसा. आमेन. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. जायत्या जाणांक इतले दाखय जाला जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो. थोड्या जाणांक इतले दाखयतूच जाणा जेजू मेलो, जिवंत जालो तो खबर. आनी थोड्या जाणांक हें खबरूच ना जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येवचो आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो येवचो आसा तेचेर आमचो लक्ष ना, तेचेर आमचें ध्यान मन ना. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो इतल्यारूच लक्ष आहा, पूण तो येवचो आसा. कित्याक ज्या वेळार तो ओलीव दोंगरा सांगाता आसलो, आपल्या शिसा सांगाता, त्या वेळार तेणी कितें म्हटलें? त्या वेळार शिसांनी म्हटलें, तूं इस्रायेलान नव्यान राजवडकी करून केन्ना येतलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या वेळार तेणी म्हटलें, हें तुका पडोंक ना. तो हर एक बापाच्या समयार वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. बापाच्या समयार वेळ. आनी उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो त्यांच्या नजरे मुखार कुपा भरीत वयर वयर उबारलो आनी तो नाच जालो कुपार. आनी सगळे शीस ते पळयत आसले जेजू क्रिस्त कशा भाशेन वयर चडटा तो, कशा भाशेन वयर वयता तो. आनी उपरांत ते पळयतूच रावले जेजू नाच जालो. आनी थंय येवन एंजल्स उबे रावले. ते म्हणोंक लागले, Acts chapter 1 धर्मयुद्धाचो इतिहास पयलो बेसूर. म्हणोंक लागले, तुमी हय कितें पळयतात? तुमी सर्गाक दोळे लावन कितें पळयतात? कोण म्हणोंक लागले? एंजल्स म्हणोंक लागले. कोणाक म्हणोंक लागले? शिसांक म्हणोंक. जसो तो वयर गेला तसो तो परतून येतलो. आमेन. जसो तो वयर गेला तसो तो परतून येतलो. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात, देव ह्यो येवचो आसा. आमेन. तुजो देव जेजू क्रिस्त ह्यो येवचो आसा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? जेणी कोणी ताका भोकसला त्या पासून ताका पळयतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेणी कोणी ताका मारला त्या पासून ताका पळयतले. जेणी कोणी ताका श्रापीत केला, जेणी कोणी ताका श्रापीत केला त्या पासून ताका पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सगळो संवसार ताका पळयतलो. अख्खो संवसार त्याच्या येण्याची वाट पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही जाली पयली स्टेप. हालेलुया. ही जाली पयली स्टेप. सो दुसरी स्टेप कितें जावन आसा? स्वामी जेजू क्रिस्त येता तेन्ना, आतां स्वामी जेजू क्रिस्त येवचो जालो. आतां स्वामी जेजू क्रिस्त येता तेन्ना, पयलीं आमी सज मारल्या जेजू येवचो जालो. ओके. आतां स्वामी जेजू क्रिस्त येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? आमी हय अशा भाशेन बरयलां, चुकी खती नासलेल्या पवित्रपणान आमच्या देवा आनी बापा मुखार उबी रावच्याक आमची काळजा घट करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार कितें? आमी आमकांच दर एक दिसा पवित्र ठेवूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जितलें जाता तितलें आमी पवित्र रावंक जाय. पवित्र रावंक जाय. कित्याक? सांगान आसलेल्या दिसा, सांगान आसलेल्या घडीक, सांगान आसलेल्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त येतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो येतलो तेन्ना आमी चुकी विरहीत ताका मेळोंक जाय. चुकी आसता कामा न्हू, कित्याक तेचे लागीं चुकी ना. आमेन. चुकी आसता कामा न्हू, कित्याक तेचे तो चुकोवंक जायना बाबा. तेका चुकोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. तेका चुकोवंक जायना. पळयात, तुमी देवाची साक्षी आसा. आमेन. तुमी देवाची परगटणार आसा. तुमी देवाक परगटतात. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमी देवाक परगटतात त्या वेळार तुमचे वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक सजवता. प्रेज द लॉर्ड. आतां ज्या वेळार हांव जेजू क्रिस्ताक परगटता त्या वेळार जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक खबर जाता, कळीत जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें? ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येतलो त्या वेळार आमी संपूर्ण रित्यान ताका पवित्र आसलेली जाय. आतां पवित्र आमी कशी रावंक जाता? तिसरो भाग. पवित्र आमी कशी रावंक जाता?
देवाचे उतर सांगता, हांव उलयता त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? हांव उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. सो जर आमी बरें काम केलें तर आमी पवित्र जावचें ना. कितलीं बरीं कामां आमी जरी केलीं तरी पवित्र जावचें ना. पूण जेजू सांगाताक आमी रावल्या तर ऑटोमॅटीक पवित्र जातले. आमेन. सो जेजू सांगाताक आमकां कशें रावंक जाता? देवाचें उतर म्हणटा, तेच्या उलयलेल्या उतरां वरवीं तूं आनी हांव पवित्र जाल्या, तूं आनी हांव नितळ जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. तो त्या उतरां वरवीं नितळ जाल्या. सो ज्या वेळार आमी वर्ड ऑफ गॉड वाचता, ज्या वेळार आमी पवित्र देवाचें उतर वाचता, त्या वेळार आमी नितळ जायत आसता. आमेन. तूं पवित्र जाताय तेच्या उतरां वरवीं. जर तूं वाचताय, जर तूं आयकताय, जर तूं परगडटाय, हे तिनूय वस्तून आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र जायत आसता. जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र जायत आसता. पळयात बाबा, तो थांबा नासलेल्या दिसा, थांबा नासलेल्या घडयेक तो येतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हर एकली जाणां ताका पळयतली, हर एकली जाणां ताका पळयतली. तूं आनी हांवूय ताका पळयतलो. पूण आमी सगळीं जाणां तयारी करूंक जाय. तो येतलो त्या वेळार फुडी आत्म्या सयत हांवें पवित्र आसूंक जाय. न्हू केन्ना केन्ना, न्हू जेन्ना म्हाका जावो तेन्ना, न्हू केन्ना वर्सांसून एक पावट ना, हर एक दिसा, हर एका वेळार तुवें देवा मुखार पवित्र आसूंक जाय. कित्याक तो पवित्रतायेचो सागर आसा आनी तेच्या सागरांत तूं आनी हांवच आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, हाचें उतर आमकां खूब कितें शिकयता. तो येवचो जाला. दुसरें म्हटल्यार तो खेरीज भाशेन येतलो त्या वेळार तुका आनी म्हाका पवित्र रावंक जाय. आनी तिसरें म्हटल्यार आमी हें उतर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत. तूं ज्या वेळार येताय त्या वेळार आमी पवित्रच तुका दिश्टी पडटल्या आनी संपूर्णकायेन आमी तुज्या सांगाताक येतल्या. कित्याक आमची आशा आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सांडचो ना, तर आमकां तो व्हरोंक येता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता. तेच्या मोगान वाडात, तेच्या मोगान रावात. कित्याक तो सोबीत कायेचो सागर आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.